प्रोजेक्ट आसा आता हालींच चालूच म्हणजे असेंब्ली आसतना आमचो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आशिल्लो म्हणजे 53 कोटीचो ताजी वर्क ऑर्डर काल जाल्ली आसा आनी फुडल्या 8 दिसां भितर ताजें आमी इनॉग्रेशन करतात. सो एक मोठो प्रोजेक्ट तोय बी आमचे आशिल्लो. आमच्या भुरग्यां खातीर एक ग्रावंड नाशिल्लो, एक वॉकिंग ट्रॅक नाशिल्लो आनी हांव सदांच सांगतालो म्हणजे आमचे खुबशे भुरगे रस्त्यार चलता आसतना मेल्ले आसा, सो तांकां एक बरो सेफ जॉगिंग ट्रॅक मेळचो, बरो फॅसिलिटीज मेळटली आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युथांक फुटबॉल खेळपाक मेळचें, बॅडमिंटन म्हणजे आमकां आमचे कडेन नाशिल्ले जाल्यार एकूच आशिल्लो तो पावनाशिल्लो. सो एकाच तानिया वटल्या एकाच कॉम्प्लेक्सा भितर हे सगळे प्रोजेक्ट्स आमी हाडटात. एक बरो जॉगिंग ट्रॅक हाडटात इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो आनी अशें करून वास्कोकारांक एक बरी फॅसिलिटी स्पोर्ट्स हातून पसून आमचे युवक जे आसा तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिवपा खातीर तोय प्रोजेक्ट कालूच एसेंब्लीच्या लास्ट दिसा आमी ती वर्क ऑर्डर घेतली. सो तोय सुरवात जातलो. अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आनी म्हयन्याभरान आमचो बस स्टँडाचोय प्रोजेक्ट सुरवात जातलो. ताचे पयलीं आमी सगळ्या लोकांक ताजें एक प्रेजेंटेशन दितलें की बाबा बस स्टँड कसो आसा, थंय कितें येता, कितें फॅसिलिटी आसा. पयलीं म्युन्सिपालिटीक आमी आनी कॉन्सिलरांक आनी जे हांगचे लोक आसा प्रॉमिनंट तांकां एक घेवन मिटींग घेवन तांकां प्रेजेंटेशन दितलें की बस स्टँड कसो येता, कितें येता, बस स्टँडाच्या जाग्यार कशें कितें फॅसिलिटीज आसतल्यो सगळ्यो आमी लोकां फुडें दाखयतले आनी मागीर तो सुरवात करतलो. अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा, सीबीजीचें काम चालू आसा, खुबशीं कामां इन पायपलायन आसा तीय चालू आसा. रस्त्याची कामां हॉट मिक्सिंग जातली. आमी तुमी आतांच पळयलें की हांगा चर्ची कडेन आमी पळयताले की सदांच उदक थंय भरतालें म्हणून, सो तें भरचें न्ही ताच्या खातीर एक क्रॉस ड्रेन आमी मारतात. पावसान तो त्रास जावचो न्ही म्हणजे प्रत्येक टायम आमकां तो त्रास जाता, सो ती क्रॉस ड्रेन चालू आसा आनी अशे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स वास्को भितर चालू आसा. आनी आतां हो प्रोजेक्ट हे केला. हांव ह्या निमित्यान सगळ्या लोकांक अपील करता. लोकांची सदांच कंप्लेन आसता की रस्त्यार तुमी लोकांक बसतात तेन्ना बरें दिसना म्हणटा. आतां ते सगळे आमचे गोंयकार भाव भयणांक आमी व्हेजिटेबलवाल्यांक वयर हाडल्या, फ्रूटवाल्यांक आमी वयर हाडल्या, तेन्ना सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आमकां निवळूय जाय आनी आमी खंय वचपाय सोदचे ना. अशे दोनूय गोश्टी जावंक शकना. त्या खातीर तुमी ह्या जेन्ना फीश मार्केटान येता तेन्ना 1 मिनटाच्या वाटेर वयर आमकां बरी भाजी, हेल्दी भाजी, केमिकल फ्री भाजी ही सगळी थंय आमचे गांवठी भाजयो थंय आसता. आमचे गोंयकारां थंय घेवन बसतात. तेन्ना सगळ्यांनी थंय मुजरत एक थंय येवचें आनी वयर हांगच्यान 2 मिनटां लागना चडपाक, पूण तांचें खंय तरी पोट ताचेर चलता, तांचेय खंय तरी दिसावडो तांकां घरा कडेन वचून तांकांय हें करपाचें आसता. सो तांकां प्लीज सपोर्ट करचो. आमी सगळे वोकल फॉर लोकल म्हणटा आनी बरी भाजी, केमिकल फ्री भाजी जेन्ना हांगा मेळटा तेन्ना मातशें वयर चडून आपल्या पुराय फॅमिलीक बरें खाण दिवपाचो तुमी प्रयत्न करचो. परत एकदां हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्लीज वयर वचून भाजयो घेवची, फ्रुटां घेवची आनी तांकांय आमच्या लोकल्सांक सपोर्ट करचो. जेन्ना आमी मार्केट ओपनिंग करपाचें आसलें तेन्ना आमी तांकां प्रॉमीस केल्ली की सगळीं स्टुलां म्हणजे तांकां स्टुलां जाय आसली सो ती एकाच टायपाची आसची. हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें की हांव दिता म्हणून म्हज्या सायडींतल्यान. सो आज ती सगळी स्टूल जालेली. सो डिस्ट्रिब्युशन करपाक हांव आयिल्लें आनी पळोवपाकूय आयिल्लें की मार्केट सुरवात जाल्या. खंयचोय प्रोजेक्ट जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना थोडे फिटींग प्रॉब्लेम्स म्हणून आसता, थोडे कितें प्रॉब्लेम्स आसता तें कळटा. सो तें बी एक जाणकारी घेवपा खातीर आयिल्लो. तांचे थोडे प्रॉब्लेम म्हाका कळून आयले, ते बी हांव इंजिनियराक घेवन कशें ते सॉल्व करपा जाता आनी मार्केट निवळ कसो दवरपाक जाता हाजेर थोडे हें आसलें. एक म्हयन्याभरान म्हाका दिसता बारीक बारीक सगळे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉर्ट आवट जातले. पयलीं आमच्या आमदार बाब दाजी साळकाराचो बर्थडे, ताका खूब खूब वाडदिसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आनी आयज आमदारान जेन्ना तुमकां सांगलां हांगा जेन्ना फीश मार्केट ओपन जाल्लें तांकां खंय तरी बसपाची सोय नासली, खुर्च्यो सारक्यो नासल्यो, टेबलां सारकी नासलेली, पूण आमदाराच्या मनां येयल्या तांकां खंय तरी खुर्च्यो दिवच्यो, एकूच कलरचे दिवच्यो म्हणून तेणें आयज ते खुर्च्याचें हें केलां, इनॉग्रेशन करून ताका दिलां, सगळ्यांक दिलां आयज बर्थडेच्या निमतान. आनी फीश मार्केट आयज ओपनिंग जालां. कालूच एक आनी एकट्यान कोणी आमचे एक्टिविस्ट जावन कोणी तरी एक लेटर केला किंवा खंय तरी ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना, उदीक सारकें वचना. पूण आमी एज अ प्रॉपर आमी काल हांव वचून चॅक केलें थंयसर कशें आहा ते होल बारीक बारीक होल आहा. ते होल दवरपाचें कारण म्हणजे कितें आहा, हें जें आमी कनेक्शन दिलां तें सिरीज दिलां. पयलीं कशें आसलेलो गटर आसलेलो आनी बुरसो आसलो गटर. तो गटर पयल्या तुमी पयला आसलें हांगा कशें आहलें तें. आनी आतां आमी कनेक्शन सिरीजीन दिलां. पूण खंय तरी जेन्ना नुस्त्याचे ते काटे ना कितें कितें आसता ते खंय तरी चॉकअप जावपा ना सिरीज म्हणून ते बारीक होल दिला. खंय तरी तेंच्यांनी मातशें ते काडून पाणी सारकें सुरयत वयता. तरी पासून आमी फाल्यां ना परवा आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला, तांकां खंय जाय ते पळय कितें जालां पयलीं आमी स्टार्टींग तांकां पयलीं भितर घाल्ले. आतां खंय तरी आमचे खंय प्लस मायनस जे जाता ते आमी तांकां सुविधा दितले.
आणि ती सगळे हॅपी हातून पळय लोक सगळे येतात आमदारान तशें आव्हान केलां लोकांनी हांगा येवचें जेन्ना लोक म्हणटा लोकल फॉर वोकल जाल्यार तेन्ना मातशें दाखोवचें आनी ह्या आमच्या गोंयकारा लोकांक आमच्या खंय तरी भाजी कोण विकता कोण फूड विकता तांकां गिरायक घालचें ना कोणी बच्चे कितें उलोवन कितें हें करून हेच्या बद्दल टिका करची न्हू खंय कितें मेळटा डायरेक्ट आमकां फोन मारपाचो म्युन्सिपालिटीन येवपाचें आमकां सांगल्या बद्दल चलता खंय तरी खंय चुकलां म्हणून जाल्यार खंय तरी सिट्युएशन आमी सॉर्ट आउट करूंक शकता त्यांना त्यांच्या सिटिंगा खातीर दादीन तांकां अश्युरन्स दिल्लो की आमी तांकां स्कूल्स दिवया म्हणून आतां जो वाडदिवसूय बी आनी नेमकी ती स्कूल आयली सो आमी आजूच त्या हाचे औचित्य साधून आज आमी तांकां सगळ्यांक स्कूल्स दिल्ल्या म्हणजे एकूच अपील आसा ह्या सगळ्या फिश वेंडर्सांक आनी लोक येता तांकां की जाता तितले मेंटेन क्लीन करपाक आमकां हेल्प करची कित्याक सगळी गोष्ट म्युन्सिपालिटी करूंक शकना आमचेय कांय लिमिट्स आसता खंय तरी पब्लीक पार्टिसिपेशन तशेंच वेंडर्स पार्टिसिपेशन हे सगळें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता एक क्लीन आनी हायजिनीक मार्केट हाजो मेंटेनन्स उरतलो ना जाल्यार ते परते आसा तशें जावपाक वेळ लागचो ना अशेंच आज आमी खुबश्यो ज्यो सिटीन जी कामां स्टार्ट केल्या ते सगळ्या हाका ती गार्बेज जावं ती पे पार्किंग जावं अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ह्या सगळ्या हातून आमकां एन्टायर पॉप्युलेशन वास्कोचे सगळ्या लोकांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.